गुन्यांवकार कितलोय हुशार असलो तरी आता प्रिझम ताच्या दर एका हालचालीचेर नदर दवरतले। गोय पुलीस रायबंदरच्या गुन्यांव फाट्यार पावोवपी प्रोएक्टिव्ह रिस्क आयडेंटिफिकेशन अँड सर्वेलन्स मेकॅनिझम म्हळ्यारच प्रिझम राज्यांतले इंटेलिजन्स फ्युजन सेंटर म्हणून काम करत आसा। गोंयांत गुन्यांवकारांचे आता डिजिटल पद्दतीन आसतलो दोळो। NDPS कायद्या खाला नोंद जाल्ल्या प्रकरणात नायजेरियन आरोपीचो मोबायल कॉल तपशील नोंदी, तांत्रीक म्हायती आनी हेर डेटाचेर सविस्तर विश्लेशण केल्ले। या विश्लेशणाक लागून आरोपीचे फॉरवर्ड आनी बॅकवर्ड दुवे उक्ते जाले आनी ताका लागून हेर आरोपींचो सोद घेवपाक मजत जाली। ते उपरांत पुलिसांनी ताका अटक केल्या आनी प्रिझम ड्रग्स पुरवणदाराचो सोद घेवपा खातीर फुडली चौकशी करीत आसा। मजगती काणकोणा परकी नागरिकाचेर हल्लो जाल्या प्रकरणात प्रिझमानय नेटान तंत्रीक चौकशी करून दुचाकी गाडयेचो तपशील उक्तो केल्लो। डेटा लिंक विश्लेशणाचेर आधारीत गाडयेचेर दोगांची वळख जाली। दुबावी ताचो फोटो थळाव्या अधिकाऱ्यांक धाडलो आनी पुष्टी जाल्या उपरांत आरोपींक अटक केल्या। तंत्रगिन्यान डेटा विश्लेशण आनी क्षेत्र गुप्तचर हांचो मेळ घालून प्रिझमान गुन्यांव तपासात थोड्याच काळात नवी दिका दिल्या। ही पद्धत राज्यांतल्या जिल्लो पुलिसा खातीर फोर्स मल्टीप्लायर जावपाक लागल्या। गुन्यांवकारी जाळे उक्ते करपाक आनी बेगीन कारवाय करपाक एक प्रभावी साधन। लॉ इन गोवा अँड प्रिझम आता सुवेवस्था आनीक घटमूट करपा खातीर पुलिसांचे डिजिटल शस्त्र जावपाचे आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।